आसता वा पर्सनल काही पेन ड्रायव्हर आसता ताका म्हणजे ते प्रिजर्व करचे आमी ते टॅकल करचे चॅलेंजेस टॅकल करचे आमी एकच दीस एकाच फार आमकां सगळ्यो कादंबरी फिल्मां करूंक जायना सगळ्यो कादंबरी आमकां वेब सिरीज करूंक जायना पूण स्लोली आतां आमी खंय तावणो कंप्युटर प्रिंटींग तावणो कंप्युटराक आयलो कंप्युटर तावणो डिजिटल व्हिडिओ कायल्या आतां हे कायल्या फुडें एशेंच आमी समकोंक आसा फुडें समकोंक आसा आनी कोंकणीच्यांनी आमी त्या विशीं जरूर प्रयत्न करूंक आसा. येस संदेश हांव येदोळ सांग म्हणजे हांव 1996 साकून डिजिटल माध्यमा भितर आसा म्हणजे जावं टेक्स्ट ताजे नंतर व्हिडिओ हे सगळे गजाली भितर पॉडकास्टूय केल्यात पॉडकास्टा भितरय आसा. देविदास बाबान जें वागलें त्या हातूंतल्यान म्हाका तुमचे कडल्यान फीडबॅक जाय आशिल्लो एक्चुली की खास करून आमच्या शेजाराच्या राज्यां भितर महाराष्ट्रा भितर मराठीचे ऑडियो बुक्स भरपूर पॉप्युलर जाल्यात आनी कथा जावं कादंबरी जावं ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो ऑडियो बुक्साच्या स्वरुपांत येवप ही आज काळाची गरज आसा कारण गाडयेंतल्यान वतना पसून आमी ऑडियो बुक्स आयकुपाक शकतात आनी आयची तरणी पिळगी जी आसा ती सगळी ऑडियो बुक्सच आयकता पॉडकास्टच आयकता. सो त्या दृश्टींतल्यान ही ऑडियो बुक्साची चळवळ हांगा आसात अजून पर्यंत आमचो एकूय ऑडियो बुक कादंबरीचो आयिल्लो ना त्या दृश्टींतल्यान तें जावचें आनी सगळ्यांनी विचार हाजेर करचो सिरियसली इतलेंच मागता. धन्यवाद. आता एक प्रश्न असा दामोदर बाब ऋषिकेश ओके एक नेक्स्ट ऋषिकेश फर्स्ट दामोदर बाब आता स्टॅनी बाबान सांगलें न्ही तांचे बेबी पावस कितें आसा म्हणून तशें वेगवेगळ्या मनशा कडेन कितें कितें आसतलें ताजें एकत्रीत सगल्यांक मेळचें म्हणजे आतां तें आसा म्हणून म्हाका खबर ना तुका खबर आसा म्हाका खबर ना कोणाक थोड्या लोकांक खबर आसा पूण जांकां ना ताजें एक एकत्रीत केंद्रीत हें करचें आनी सगल्यांक धाडचें अशें म्हजी सुचोवणी. तुमचे सुचोवणी बरें आसा पूण आयच्या दिसा आयचे सर्च इंजिनाचे उपयोग ते देखून आजी डिस्ट्रिब्युटेड म्हणटा आमी म्हळ्यार खंय आसल्यारय ते आमकां मेळचे वरी जाता एकत्रीत जावचे गरज आतां आमी फुडें सरल्याचे म्हूण म्हाका दिसता. गणेश बाब गुरू येस आमी ऑडियो रेकॉर्डिंगा विशयान उलयते आसा पूण टॅक्नॉलॉजी अशी आमची टेक्स्ट टू स्पीच टॅक्नॉलॉजी विशयान कित्याक उलयना म्हणून विचारचें हांवें. ओके घाणेकर बाबाली म्हाका प्रश्नाक जाप दिवंक जाय की आमी हांगा जे मुद्दे मांडल्यात ते प्रत्येक जाण आपल्या वाठारांत कितें काम करता ते आनी तुमी म्हणटा की बरोबर एकत्रीत सगळ्यांक ही बेनिफीट मेळपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता परिशद ही एक अशी संस्था आसा जाणें म्हाका दिसता हातूंत फुडाकार घेवपा जाय हे सगळे प्रत्येक प्रांतांत जे लोक काम करतात आनी ताचो फायदो सगळ्या कोंकणी मनशाक जावंक जाय हातूंत भितर लक्ष म्हाका दिसता परिशद घालपाक शकता. ऋषिकेश हांगा एक वेगळो तरेचो प्रॉब्लेम आसा म्हणल्यार कांय लोकांक काम आसा तें खबरूच ना पूण म्हजो प्रॉब्लेम मातसो वेगळो आसा म्हाका रिपिटेशन दिसता. एक तरेचें काम जर मंगळुरांत कोणी करता तसलेंच तरेचें काम गोंयानूय घडटा आनी एकूच टेक्स्टाचो दोनदा रिपिटेड म्हाका आवृत्ती पळोवपाक मेळटा ती जावची न्ही आनी असो तुमचो कितें तरी एक फोरम करप शक्य आसा काय कितें की रिपिटेशन जावची न्ही म्हणून. घाणेकर बाबाचो आनी म्हजो प्रश्न ड्रास्टिकली डिफरंट जालो बट ताजो कितें विचार करपा येता काय कितें. ओके नोटेड सर. सो दुसरो खंयचोय प्रश्न आतां समाप्त करून हांव म्हजें उतर हांव प्रसार करता. जायती वर्सां परिशदे कडेन मागणी आसली आमकां नॅशनल लेवलाचेर दूरदर्शन केंद्र ना. आमी खंयच्याय DTH उगडलो टाटा स्काय अमके तमके कितले कितले आसा पूण कोंकणी चॅनल भितर ना आनी म्हणजे दूरदर्शनाचें आनी कोंकणीचें कितें वांकडे आसा काय तांकां तांचे कोण दूरदर्शन पळयत ना वेगळी चॅनलां आसा
मराठी कितलीशीं चॅनलां आसा आनी खंयच्या खंयच्या भासांनी कितलीं चॅनलां आसा. कोंकणी भास इतली दळिद्री आसल्या की एकूय खंयच्याच टीव्हीचेर उक्ते केल्या काय कोंकणी चॅनल मेळूंक जाय. इंटरनॅशनल लेवल जाले ते कित्याक जायना, कितलीं वर्सां जालीं. धन्यवाद. ह्या दूरदर्शन हो सगळ्यां कडेन पावपाचो मिडिया आसा, ताचे कडेन दुर्लक्ष करून बाकीचे तुम्ही जे लोकां कडेन पावनात त्या मिडियान तुम्ही हात घालतात. मग तुम्ही हांगा बामण आनी बहुजन समाज करपाक सोदता काय कितें. तुमचो अभिप्राय स्वीकार जाता. धन्यवाद. सगळ्यांक नमस्कार. आज ही चारय अनुभवी आणि तंत्रज्ञानांतू काम केले लोकांनी तांचे प्रबंध सादर केले. कोंकणीचे तंत्रज्ञानाचे संबंध कितें, ताची जोड कितें हें तांणी तांचे नियाळ घेतलो. तांकां हांव पयल्यान पयलें अभिनंदन करता. तुमचे चारूय तुमचे पत्र आमकां मेळ्ळीं आनी मेळका इतल्याची तुमी संवाद करचे. उरले सगळ्यांनी तें पत्र तांचे सादर केलें ताका हांव अभिनंदन करता. आमी नियाळ घेतलो आनी कोंकणींतू तंत्रज्ञान कितलें आसा तें आमकां आतां सबारसर आमकां मना घेतलें. कांय एक 15 वर्स फुडें हांव संदेश बाब आनी अन्वेषा आमी काणकोणाचे एक युवा साहित्य संमेलनाचे सायड लायनांत बसून आमी उलयतालीं. तेन्ना आमकां दिशिल्लें कोंकणी ऑनलायन कॉन्टेंट चड जावका म्हणून. तेन्ना आमचे नदर टॅक्स्टा वयर आशिल्लें. कोंकणी टॅक्स्टा वयर आशिल्लें. तें उणें आशिल्लें. उणाव आमकां दिसतालो तेन्ना कोंकणीचे टॅक्स्ट चड जाय. आमकां ताजेर तंत्रज्ञान वाडोवका जाल्यार ताका आमकां ते टॅक्स्ट चड जाय म्हणून अशें आमी अभिप्राय मांडिलो. त्या नंतर आमी कोंकण वॉल्टराचे आविश्कार करचे वेळार आमकां डेटा जाय आशिल्ले. कोंकणींतू कशें कन्वर्शन जाता, लिप्यंतरण कशें जाता म्हणचे विशयार. त्या नदरेन आमी गोंया कडेन पळयलें, मंगळुरान पळयलें आनी त्या वेळार आमकां उपलब्ध आशिल्ले डेटा आमी कशें आसा म्हूण पळयलें. आमकां तेन्ना मेळ्ळें व्हड एक देणें म्हळ्यार तेन्ना अस्मिताय प्रतिश्ठानान सिडॅकाचे सहयोगारी आनी तयार केल्ले आशिल्ले 30 लाख वर्डाचे टेक्स्ट कॉर्पस आमकां तांणी दिले. शांतराम वलावलीकार हांकां हांव आजी उडकासकाण घेता. तांचे तें खडेगांठ एक मोलादीक काम घट्ट राबून आमी एक काम मुळावें काम कितें आसा तसले कामाचे आमकां उपलब्धी आशिल्ले निमित्त आमकां कोंकण वॉल्टराचे करूंक साध्य जालें. ते 30 लाख वर्ड आशिल्ले आमी 25,000 वर्डाक हाडले हांव आनी मेल्विनान बसून. आनी आमी ते एक कॉमन 1,500 वर्ड्साक हाडून घेवन त्या मागीर आमी तो आमचो तंत्रज्ञ आशिल्लो विनोद राजन ताका दिले. ताणें ताजें तंत्रज्ञान ताजेर रुपीत केलें. तंत्रज्ञान एक पावंडो तंत्रज्ञाना पयले पावंडो आमकां आमचे भाशेर आमी काम करचे गरज आसा. तंत्रज्ञानाक दिवपाक जाल्यार आमकां ताजे भाशेचेर काम आमचे मुळावें काम आमचे गरज आसा. त्या नदरेन संदेश बाबाचे व्हिडिओ कॉन्टेंटाचे उल्लेख म्हाका बरे सारके दिसता. आज ही चॅट जीपीटीचे जनरेटीव एआयचे युग आमचे मुखार आसा. जनरेटीव एआय कितें करता म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक सादारणसर खबर आसा. हांव पयर म्हजें एक पोयम म्हजें एक कविता कोंकणी दाखून इंग्लिशाक ट्रान्सलेट कर म्हणून चॅट जीपीटी कडेन सांगलें. ते बरे तरान ताणें ट्रान्सलेट केलें. ते दाखून ते जापनीज भाशेर ट्रान्सलेट करी म्हणलें. ते जापनीज भाशे गेले हांव वाजूंक शकना पूण ते अक्षर म्हाका दिसले. परत ते दाखून ते इंग्लिशाक ट्रान्सलेट करी म्हणलें. ते इंग्लिशाक कशें आशिल्लें तशेंच आयलें परत. आनी ताजे नंतर हांव ते कोंकणीक हाड म्हणलें. कोंकणींतू थोडे चेंजीस जावन ते कोंकणीचे अर्थ तशें आशिल्लो. चॅट जीपीटी ट्रान्सलेट करूं शकता. एक मनीस कशें ट्रान्सलेट करता तशें करता. एक मनीस कशें लिप्यंतरण करता तशें ते चॅट जीपीटी करता.
एक तुम्ही ताचे पोयम दिले जाल्यार एक कविता दिले जाल्यार एक कादंबरी दिले जाल्यार ते कादंबरीचे विश्लेषण करी म्हळ्यार एक समर्थ विमर्शक पशी विमर्शका तितलेच योग्य जाल्लेले विमर्शा योग्य जाल्लेले एनालिसीस आज ही चॅट जीपीटी करता. तुमकां पळयतना त्या मनशान केलेले की यंत्रान केलेले म्हणचे डावट आसता. एक भास एक टेक्स्ट स्पीचा कर म्हळ्यार ते करता. स्पीच अशें टेक्स्ट कर म्हळ्यार करता. एक मनुष्य मात्रान करचे कितले काम आसा ते नकल करूंक आज ही चॅट जीपीटी या जनरेटिव्ह एआय शिकला. तितलेच न्ही, हे जनरेटिव्ह एआयचे युग प्रारंभ जावन आनीक 1 वर्स जायनी तितले भितरी आज ते रॅशनल थिंकिंगा कडेन आयला. आज ताका खंयचे सम खंयचे सम न्हय म्हणल्यार ताका ताजे कडेन माहिती आसा. ताका ते कोण म्हूण गोतना. चॅट जीपीटीक आपण कोण म्हूण गोतूना. मनशाक कळटा. आमी मनशाक तूं कोण म्हळ्यार आमी सांगतात जाल्यार ताका कळना जाल्यार ताका रॅशनल थिंकींग खंयचे सम खंयचे सम न्हय खंयचे नैतीक खंयचे अनैतीक मनुश्याले ह्युमन एक इंटरप्रिटेशन कशें आसा ताजे प्रमाणार तें आमकां दिता. हें साध्य जालेलें कशें करता चॅट जीपीटी कशी आमकां इसले सगळं सुविधा दिता म्हणजे आमकां मना येतना ताजें सामर्थ्य पळया. शेक्सपियराचे स्टायलार एक पोयम म्हाका पोएट्री म्हाका बरोवन दी म्हळ्यार ते दिता. ताजेच पोएट्री ती. वेलुस्कराचे स्टायलार एक कोंकणी पोयम बरोवन दी म्हणलें. एक सादारण तरात पोयम आयलें म्हाका दिसलें पूण प्रयत्न केले ताणें धैर्यार. कोंकणीचे कॉन्टेंट उणाव आशिल्ल्या कारणान तितले समर्थ रितीन एक्युरेसी जायनी. त्या कारणाक लागून अवेलेबल डेटा कितले आसा लोकां हांगा संवसारांत कितले आसा ताजे आधारार ते लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स म्हणटाची ताजे आधारार सगळेची चॅट जीपीटी या जनरेटिव्ह एआय आज सामान्य जावन तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार खंयचेय एक फ्लॅक्सारी तुमकां प्रिंट जावचे गणेशाचे गणपतीचे चित्र ते एआय निर्मीत जावन आसता. एक साधारण आर्टिस्टान करचे पशी चड छंद रितीर ते करता एआय म्हणटा ताचें सामर्थ्य आमकां कळटा. हे कशें साध्य जालें म्हळ्यार एक लार्ज डेटाबेज लार्ज डेटा ते काण घेवन ताजे प्रोसेसा मादरी ते एक ताजे रेस्पॉन्सीस क्रिएट करता. आतां आनीक आयला एआय एजंट्स म्हणटा ताका. ते कितें करता म्हळ्यार व्हिडिओ कॉन्टेंट जे आसा तें पळोवन ताजें नकल करता. आतां ते घेता पयले घेता आशिल्ले टेक्स्ट घेताले ते आतां ते व्हिडिओ घेता आनी ते व्हिडिओ आधारार ते व्हिडिओ जनरेट करता. ते एकलो एजंट आसता तो पळयता तुमकां मनशां बरें दिसता तुमी तुमचें रूप ताका दिवं तुमचें ट्विनिंग करयता तुमचेच एक प्रतिनिधी जावन तुमी तुमचे वेबसायटीर घालून घेवन तुजे कोणाकय म्हाका म्हजे कडेन उलोवंक आसल्यार हाजे कडेन उलया म्हण येता. या तुमी खंयचे संवसाराचे प्रश्न ताजे कडेन विचार येता ते आन्सर करता ते तुमकां जवाब दिता. ते सारके या सारके न्हय तें मागीरचें विवेचन. त्या दला कशी दामोदर गणेकाराचें काम या अस्मिताय प्रतिश्ठानाचें काम या गोंय युनिवर्सिटीचे शब्दमाले वर्ड नेटाचें काम कशें कोंकण वाठाराक जेवो एक गुगल ट्रान्सलेटाक उपकारी जाले तशें आयचे दिसा मुखारचे दिसा आमकां फावंडेशनल काम म्हणचें म्हाका दिसता ते दायजी वर्ल्डाचें जावन आसचें पुरो कविता ट्रस्टाचें जावन आसचें पुरो संदेश बाबाचें काम जावन आसचें अशें कोण फलाशेक न्ही या कितले लोक व्हिडिओ कॉन्टेंट क्रिएट करता आयचे दिसा तांचें काम मुखारचे दिसा आमकां कोंकणीक भरपूर भार दिता भरपूर एक दिगो जेवचें काम करता म्हणून म्हाका दिसता. एनोटेशन्स म्हणटात एक शब्द आमी उच्चार केले पावना ताका एक टॅगिंग करता ते लिंग्विस्टीक कामय CIL केलेलें आसा या गोंय युनिवर्सिटीन केलेलें आसा. चड जावका ह्या खडेगांठ काम आमी कितले चड करताची ताज्या आदारार तंत्रज्ञान आमकां वापर करूं चड अवकाश आमकां मेळटा. त्या देखून हाजी गरज कितें म्हळ्यार म्हाका HMआन म्हणलें HMआला उलयता आसतना वय पुराय समरे म्हाका एक प्लग इन ना मू हाजी मेगेल किटाळ पत्र कितें आसा तो ऑनलायन चलयता त्या गोंयकारांक वाजूंक जायना हिता म्हळ्यार ते कन्नड लिपीर आसा
ते जर तांणी कोणूय वाजूका ते कोंकण उतरां घालून कन्वर्ट करून वाजूका या विंगड माध्यमार घालून वाजूका एक प्लग इन करूंक आमकां जाय न्ही अशें ताजो दुख्ख ताणें म्हाका सांगलें. म्हाका दिसता ते तसले टूल्स तसले प्लग इन्स तसले सान तंत्रज्ञान आमी पयल्यान पयलें आमचे कोंकणीक बल दिवच्याक आमकां कोरका ताजे खातीर एक तंत्रज्ञ और एक 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 थिंक टँक आमी निर्माण करका गोंय सरकारान ताका बल दिवका आनी ताजे बलार आमी असल सान उपक्रम या टूल्स एंड टेक्नॉलॉजी बी आमी डेव्हलप करका कोंकणीक ताका जोड दिवका आनी आमी कसं केल्लें म्हणून उलोवचें न्हय आनी कसं कोरका म्हळ्यार उलोवका त्या कमिटीन त्या एक थिंक टँकान तांणी निर्णय घेवका आनी मुखारचे वाट घालून घेवन आयचे दिसा दुडवा कांय उणें पडना तें करचें काम खडेगांठ काम कोणेंय नेल्यार पांय दवरून आमी जाय हें करका आमकां म्हळ्यार काम डीप वर्क कितें आसा तें कोंकणीक जावचें तंत्रज्ञाना मादरेर जावचें गरज आसा म्हूण म्हाका दिसता. मुखारचे अधिवेशनांत तंत्रज्ञानाचे विशयार आमी परिसंवाद चलयतना आमी मागची आजीक जाल्यार आमी तंत्रज्ञानांत कोंकणीचे कॉन्टेंट उणेंशें पुरो बट उपक्रम उणे ना आमचे उपक्रम आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किम्स वापरून आमी केलेलो आसा. गोंयांतूय काम जालां मंगळुरांतूय काम जालां जाल्यार फुडले परिसंवाद कितें आसा तंत्रज्ञानाचेर आसता जाल्यार आमी तंत्रज्ञ आनी भाशा तज्ञ हांकां दोगांयकय बसून आमी एक क्रियात्मक जावन आशिल्ले उपक्रम करका. तेन्ना काळ विंगड आसतलो हे आमचे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या जनरेटीव AI और हे एजंट्स आमगेले सगळे योजना शैली आमगेले मुखारचे कामाचे रूप रेशा सगळे विंगड करतले जाल्यार त्या टायमार आमकां एक दूरदृश्टी आशिल्ले तसले असले मात्र आमकां तेजे उपयोग करूं जाता. एक आलोचन करतना एक भंय दिसता मुखार दिसाचे कितें म्हळ्यार एक कांय स्टँडर्डायज जावन वतले भास म्हूण AI इतले फास्ट इतले स्पिडार वता की म्हळ्यार सगळ्या भाशेंक एक स्टँडर्डायज करतले प्रत्येक भाशेक स्टँडर्डायज करतले म्हणून प्रमाणीकरण करता. प्रमाणीकरण आमी भारी भरमेर पळयताले पयले आमचे शुद्ध लेखाचे नियम तानाजी बाबान या गोंय अकादेमीन करतना आमी शेणे गोंयबाबाचे पत्र या शेणे गोंयबाबाचें लेखन वाजिल्लें म्हणून जाल्यार आमकां तातूंत भितर युनीक आशिल्ले ऑर्थोग्राफी युनीक आशिल्ले टॅक्स्ट आमकां पळोवचें मेळटालें उकारांत इकारांत अशें मेळटालें. शुद्ध लेखनाच्या नियमाक लागून ते सगळे आमी काण उडयले आमी अळंत वापरले सगळ्याची स्वराक्षर काण उडयले वर्ड एंडींग स्वराक्षर. आतां तें दिसता म्हाका पळयतना तें डायवर्सिटी गेल्ली वय एक कडेन विविधता आमी काण उडयली वय म्हणून. मुखार दिसा आमकां व्हिडिओ माध्यमारी आज प्रोड्यूस जावचे विंगड प्रदेशाचे कॉन्टेंट मुखार दिसा फेक कॉन्टेंट जातना मुखार दिसा AI निर्मीत कॉन्टेंट जनरेट जातना हें फेक कॉन्टेंट म्हणून वर्ड कसले यूज केले म्हळ्यार हांवें तुमी बेबी पिकॉक म्हणून गुगलार सर्च केल्यार सुमार 10 पेज तुमकां कितले बेबी पिकॉकाचे चित्र तुमकां दिसता ते AI निर्मीत चित्र जावन आसा. मुखार दिसा आमी व्हिडिओ कॉन्टेंटार AI निर्मीत कॉन्टेंट चड जाता वता ऑटोमॅटिकली AI जनरेट करता कॉन्टेंट व्हिडिओ जनरेट करता जनांक कितें जाय म्हूण ताका कळून ते करता वता तेन्ना चड फेक कॉन्टेंट या कृत्रीम कॉन्टेंट क्रिएट जाता ताजे जागृती आमकां आसूंक जाय. सो हे पुराय आलोचन करतना मुखार दिसाचे कल्चरल एप्रोप्रिएशन आमगेले सांस्कृतीक जावन आशिल्ले विंगड फायनेस्ट विंगड मुळादीक एक एलिमेंट्स कशे आसा ते लुप्त जावचे एक डेंजर आसा. स्टँडर्डायझेशन जातना या कॉन्टेंट ऑटोमॅटीक जनरेट जातना ते अर्थ नातिले शब्द क्रिएट जाता कशी शब्दांनी अर्थ सांगता राबूंक जाय तशेंच कल्चरांतूय ताजे मुळावे चिंतप कसो आसा तेंवूय
राबूंक जाय अशें म्हाका दिसता. त्या सकड आलोचन करतना एक एथीक कमिटी एक जावका, एक नागडो बेताळ आमचे लोकांक मध्ये येवका आनी ताणें आमकां दृश्टी दिवका दुराची की बाबा हें सारकें न्हय हें सारकें म्हणल्यार एक एक व्हड व्हड कॉर्पोरेशनान इतल्या एआयचे वयरी इन्वेस्ट करतना आमकां तें दिसता. आमचे तसले ल्हान भाशेक एआय एक दिगो जावो, एक आधार जावो, आमकां ते मारेकार ना जावो अशें हांव लेखतां आनी म्हजें उतर संपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. कार्यावळीच्या सत्राच्या ह्या निमाण्या वक्तार आमी पावल्यात, पण ताचे पयलीं एक कळवणी. आमी रिसेप्शन कावंटराचेर पेन, पेपर आनी एक बॉक्स दवरला. जरी कोणाक जर थराव मांडपाचे आसत जाल्यार तांणी रिसेप्शन कावंटराचेर वचून ते बॉक्सान घालचे. निमाणो वेळ जो आसतलो तो 1 म्हळ्यार आसतलो, नोंद घेवची. माचेर आशिल्ले आमचे आयच्या सत्राचे अध्यक्ष गुरुदत्त बंटवाळकर हांचे हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रबंध सादर करपी आमचे हेर मानेस्त भौमानेस्त संजय राजगोपाल, भौमानेस्त स्टॅनी बेळा, भौमानेस्त रत्नमाला दिवकार, भौमानेस्त पलाश बाब अग्नी हांचेय हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हें सत्र हांगा सोंपता अशें जाहीर करता, पूण ताचे पयलीं एक सूचना दिता तुमकां की आमी मुखाल्लें सत्र रोखडेंच सुरू करतात. कोणेच सभाघराच्या भायर वचचें न्ही. वेळेचें मान दवरून, भान दवरून आमी सत्र सुरू करतात दुसरें. सो कोणेच वचचें न्ही. सत्र हांगा सोंपता जाहीर करता. देव बरें करूं. जेन्ना आमी जल्मदिसाची परबी भेटयतना लेगीत मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे आनी हॅपी बर्थडे अशे तरेचीं उतरां वापरतात. कोणाचो सर्गस्त जालो जाल्यार RIP रेस्ट इन पीस अशें म्हणटात. राजभास चालीक लावपा खातीर परिसंवाद जातात तेन्ना आपली भुमिका म्हणपा खातीर 50% वयर इंग्लीश उतरां वापरून परिसंवाद फुडें व्हरतात. दिल मांगे मोर म्हणत रोहित शर्मा मारता 4 अशे तरेची कविता सादर करतात. आनी कोंकणी लेखक वा कोंकणी शिक्षक हांचो जो WhatsApp पंगड आसा, ग्रूप आसा, त्या ग्रुपाचेर कोंकणी बरयनासतना फकत इंग्लिशीन बरयतात. अशा वेळार जेन्ना ह्या अशे तरेच्या कोंकणी परिशदेच्या आयोजन समितीचे लोक आयोजन करतात तेन्ना ते आपलो पयसो 15-15 दिसांचो वेळ वगडायतात आनी आमकां मात 2 दिसांच्या परिशदेच्या अधिवेशनात प्रतिनिधी जावपाक मेळना किंवा जायना, प्रतिनिधी जावपाक जमना. परिसंवादांत वा साहित्य सादरीकरणाच्या कार्यावळीत एखाद्या कवीक वा लेखकाक आमंत्रीत करतात तेन्ना हे लेखक आनी कवी फकत आपल्या सादरीकरणा आदी अर्दवर पयलीं हांगा हाजीर जातात आनी आपली कार्यावळ जातकच हांगासरल्यान पळयतात. आमचे लेखक कवी पाठ्यपुस्तकांत आपलो लेख, कथा वा कविता वतात तांकां आपल्या संमेलनाच्या वतात अशा लेखकाक किंवा कवीक असल्या संमेलनाचें सैर सुद्दां कांय आसना. आमी शिमग्या मांडार वचपाचें सोडलां, धाला मांडार वचपाचें सोडलां, फुगडी घालपाचें सामान्य बायलां विसरल्यात, पूण गरबा घालपाक मात ती विसरूंक नात आनी आमच्या सांस्कृतीक दायजाक आव्हान दिवपाक ती तयार जाल्यात. अशा वेळार आमी अस्तित्वाचो प्रश्न मांडटना हांव एक कमीत कमी उण्यांत उणी इंग्लीश उतरां वापरून म्हजो पेपर सादर करता. अस्मिताय म्हणल्यार कितें काय? अस्मिताय म्हणल्यार फकत अभिमान न्हय, तर एका अर्थान ती आमच्या अस्तित्वाची जाणीव. म्हज्या नदरेन अस्मिताय आनी अस्तित्व एकामेकांच्या हातांत हात घालून वता. पयलें अस्तित्व काय पयली अस्मिताय? म्हाका दिसता आमचें अस्तित्व आसल्यारूच आमची अस्मिताय थारतली. जे वरी म्हजो आवय बापूय म्हज्या अस्तित्वाची करू तेच वरी
अस्मिताय ही आमच्या अस्तित्वाची कुरू. दर एकल्याची अस्मिताय ताचे कृतींतल्यान, वृत्तींतल्यान, उतरांतल्यान, वागपांतल्यान व्यक्त जाता. न्हय ती जावपाकूच जाय. मनीस हो काय मुल्यां, काय संस्कार, काय परंपरा, काय रिती रिवाज, दायज आनी काय आदर्श घेवन जगत आयला. आमच्या जाणटेल्यांनी आमकां घालून दिल्ले आदर्श, आमचे रिती रिवाज, आमची परंपरा, आमचेर जाल्ले संस्कार आनी आयज मुखार व्हरतात. आमी आयज मुखार व्हरतात काय कितें? व्हरनात जाल्यार आमी दिसान दीस असंवेदनशील जावपाक लागल्यात अशेंच म्हणचें पडटलें. आमचे मदीं आशिल्ल्या संवेदनांनी आमकां मुखार जगपाक आनंद दिवपाक जाय. जंय संवेदनाच ना जाल्यार थंय आनंद ही भावना न्ही खंयची अशें खंतीन म्हणचें पडटा. तसो हांव सकारात्मकताय घेवन सातसष्टात आमी जनमत कौल जिखलो आनी आमी शासना खातीर महाराष्ट्रात वचपाचो मार्ग आनी भंय काबार केलो. परकी वसाहतवादांतल्यान मुक्त जावप ही आमच्या अस्तित्वाची पयली कुरू आसली जाल्यार जनमत कौल जिखप ही आमची वेगळी अस्मिताय दाखोवपाची, राखपाची बुनयाद आसली. 1975 आमी कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळोवन घेतली. 27 आमी कोंकणी हीच एकमेव गोंयची राजभास करची ह्या हेतान 1985 सावन कोंकणी परजेचो आवाज ह्या बॅनरा खाला एकठांय येवन 555 दिसांचें खर आंदोलन केलें आनी गोंयची राजभास कोंकणी केली. 1987 आमच्या गोंयाक कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून संसदेन आनी पर्यायान राष्ट्रान मान्यताय दिली. 1992 आमचे कोंकणीक घटनेच्या 8व्या परिशिश्टात सुवात वेळी ती भारतीय चलनात आयली. तिका सरस्वती सन्मान आनी भारतीय ज्ञानपीठाची दारां उक्ती जाली. संसदेत वचून आयज आमचो खासदार ताठ मानेन उबो रावून कोंकणींतल्यान उलोवंक शकता, आमचे प्रस्न मांडूंक शकता. हे सगळ्यो घडणुको ह्यो आमची स्वतंत्र अस्मिताय आनी आमचें स्वतंत्र अस्तित्व राखपा खातीरूच असल्यो. वसाहतवादांतल्यान मुक्ती वा स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या उपरांत कोंकणी समाजाक स्वायत्त जावपाचो आसलो. आमी ते दिशेन गेले आनी ताची फळां आमी आयज चाखतना दिसतात. हें केदें म्हणलें आमचें येस आनी जैत. हें जैत म्हणल्यार हो आमचो पुरुशार्थ. खंय आसली आमची भास कोंकणी आनी तिका आमी खंय पावयली पळयात. शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण करपाचो हो प्रकार, नाजाल्यार हेर भारतीय भाशांचे मांडयेक मांडी तेकोन बसपाचो अधिकार तिका आनी पर्यायान आमकां खंय मेळटलो आसलो. एखाद्री भास जेन्ना राष्ट्राच्या चलनाचेर येता तेन्ना ती राष्ट्रीय भास जाता. ते नदरेन कोंकणी हिवूय भास राष्ट्रीय भास. देखून हे राष्ट्रभाशे आड कोणी उलयता वा बरयता जाल्यार तो राष्ट्रद्रोहूच जालो ना. येदें व्हडलें जैत मेळा आसतनाय केन्ना केन्ना आमी संकुचीत विचारांचे जातात. केन्ना केन्नाय लिपयांचो वाद तयार करतात. केन्ना केन्नाय कांय जाण कोंकणीक आयजूय मराठीची बोली म्हणून हिणसायतात. जे कोण अशा संकुचीत विचारांनी वागतात ते तांच्या नाशिल्ल्या अस्तित्वा खातीर झगडटात आनी आपलो पयसो वेळ मात वगडावन बसतात. हें तांकां कोण आनी कशें सांगतलो आनी सांगल्यार आयकतलो कोण? न्हिदिल्ल्यांक उठो येता पूण न्हिदेचे सवंग घेतिल्ल्यांक कशें उठयतले? हे असले लोक हालोवन धलोवन लेगीत उठचे नात. उठनात तांकां आनीक उपाय ना. वास्तवतेक सामकार वचच्या बदला अवास्तवतेक वेंग मारीत रावतल्याक वाऱ्यार सोडून दिवपाचो आतां वेळ आयला. काल ह्याच परिशदेच्या माटवांत नव्या शैक्षणीक धोरणाचेर परिसंवाद जालो. नव्या शैक्षणीक धोरणांत कोंकणी ही गोंयांत दर एका भुरग्याक सक्तीची जावची. कोंकणी सक्तीची जातली जाल्यार म्हज्या मतान त्रिभाषा सुत्रांत ती गोंयांत दुसरी भास जावपाक जाय. म्हणजे देशांतल्या खंयच्याय प्रदेशांतल्यान शिकपाक आयिल्ल्या भुरग्याक ती सक्तीन शिकची पडपाक जाय. 2020 चालीक लायिल्ल्यान हें नवें शिक्षणीक धोरण भुरग्यांक शिक्षण दिवपाची मोख फुडें व्हरता. गोंय राज्याची राजभास म्हणून, संविधानान मान्य केल्ली राष्ट्रीय भास म्हणून आनी 95% गोंयकारांची बोली भास म्हणून कोंकणींतल्यान शिक्षण घेवपाचो अधिकार आमचे फुडले पिळगेक मेळपाक जाय. आमची अस्मिताय आनी अस्तित्व सुगूर करपाचें हें फुडलें पावल. सरकारी नोकऱ्यांत कोंकणी सक्तीची जावपाक जाय, तरच कोंकणी समाज म्हणून आमचें अस्तित्व राखून उरतलें. सरकार खंयच्याय पक्षाचें आसूं, आमची अस्मिताय आनी आमचें अस्तित्व राखपाचो
एखाद्रें सरकार करता आसत जाल्यार आमी ताका आदार करपाक जाय. कोंकणी शिक्षण ही आमची अस्मिताय आनी अस्तित्व राखपाचें फुडलें मिशन. आयज आमी सगळ्यांनी ह्या मिशनात वांटेकार जावपाची गरज आसा. आयज कोंकणीच्या विरोधात जे कोण वावुरतात तांकां आमी भोगसूंक कारण जेजू खुरसार मारू करतना जेजूनच म्हणिल्लें ते कितें करतात ते तांकां खबर ना, तांकां माफ करात. आमी बी तांकां माफ करुया. जे कोण कोंकणीक नकलामी करतात तांकां आमी आयजूय समजून घेवपाची गरज आसा, कारण हो तांच्या अस्तित्वाचो प्रस्न, अस्मितायेचो न्हय. ज्यो ज्यो अकादमी गोंयांत घडल्यात त्यो सगळ्यो सरकारी पयशांचेर चलतात. आयज तर जर तांणी आवाज केलो ना जाल्यार तांकां मुखावेल्या काळात भिरांत आसा. म्हणून ह्यो नकलामी रोमी लिपयेंत साहित्याचो उणाव येवपाक लागला तेन्ना म्हाका दिसता बऱ्या आनी दर्जेदार रोमींतल्या साहित्याचेर लिपयांतर करपाचो वावर कोंकणी अकादमीक दिवचो आनी ते खातीर खासा लिपयांतर करपाक एका स्वतंत्र भास मानून सगळे जाण काल उक्तावणाच्या सुवाळ्यात लिपयांचो वाद कुशीन दवरून देवनागरी लिपी ही तिची मुळावी आनी भारतीय लिपी जाल्ल्यान ती सगळ्या थरांचेर आपणायल्या. आमची अस्मिताय ही देवनागरी लिपयेंत आसा आनी आमच्या अस्तित्वाची राखण तर फकत कोंकणीच आसा. आमची भुरगीं आयज शाळांनी कोंकणी विशय घेवन देवनागरी शिकतात ते खातीर तांकां हिंदी बरोवप सोंपें जाता. कोंकणीक दुसरी नकलामी जाता ती मराठीच्या आमच्याच भावा कडल्यान. फाटल्या दिसांनी ज्ञानपीठकार भाई मावजो हांच्या एका वक्तव्यान गोंयभर बोवाळ जालो. मराठी ही गोंयची राजभास न्हय तर ती सहभास हे तेन्नाचे विधानसभेत मानून घेतलां. जरी गोंयचे जनगणने प्रमाण तिचो आंकडो दिसान दीस उणो जायत आसा तरी आयजूय तिका कोण आडमेळ्या हाडिना. हे भाशे संबंधान म्हणजे मराठी भाशे संबंधान 1991, 2001 आनी 2011चे जनगणनेंतले भाशीक आंकडे पळयल्यार तुमकां अजाप जातली. 1900 लोकांचो आंकडो आसलो 6,02,626. मराठी आपली आवयभास म्हणून नोंद करपी लोकांचो आंकडो आसलो 3,90,270. जाल्यार 2001 कोंकणीचो हो आंकडो 6,02,626 वयल्यान पावलो 7,69,888 आनी मराठीचो आंकडो 3,90,270 वयल्यान पावलो 3,04,208 आनी अजापाची गजाल म्हणल्यार 2011चे जनगणनेत कोंकणीचो आंकडो 7,69,888 वयल्यान पावलो 9,64,305. आंकडो 3,04,208 वयल्यान पावलो 1,58,787. 2021ची जनगणना कोरोनाचे महामारी खातीर जाली ना. 21ची जनगणना जाल्ली जाल्यार कोंकणीचो आंकडो नक्कीच 12 लाखा मेरेन पावला आसतलो आनी मराठीचो 1.5 लाखा वयल्यान 75,000 पावला आसूं येता म्हणपाक रजाव आसा. असोच दर जनगणने प्रमाण कोंकणीचो आंकडो वाडटो आनी मराठीचो आंकडो देंवत गेलो जाल्यार केन्ना तरी सरकार मराठीचो सहभाशेचोय दर्जो काडून उडोवंक शकता. ते खातीर आमकांय चिंता आसा. मराठीच्या कार्यकर्त्याक हो दिसान दीस देवपी आंकडो नक्कीच सतयता. म्हणून तर तांकां मराठी खबरापत्रां कितली खपतात ताचो चाटे पावलाक दाखलो दिवचो पडटा. ही छापील माध्यमाची उदाहरणां दिता आसतना गोंयची इलेक्ट्रॉनिक माध्यमां जी सर्रास कोंकणींतल्यान चलतात तांचो उल्लेख करपाचो ते सोयीस्करपणान टाळटात. जेन्ना भाई मावजान एकूच वाक्य उलयलें तेन्ना दिसान दीस अल्पसंख्यांक जावपी मराठीच्या लोकांनी भाई आड, ज्ञानपीठ आड आनी कोंकणी आड वक्तव्यां केली. पूण सगळो कोंकणी समाज मात तांच्या संस्था सयत कित्याक निद्रावस्थेत वा शवासनात गेलो तें कळपाक मार्ग ना. कोंकणी आड, भाई आड आनी ज्ञानपीठ आड उलयतल्यान जे कोणें एक कोंकणी संस्थेन वा कांय हाताच्या पोटार मेजपा इतल्या लोकांक सोडल्यार कोणेच तांचो एखाद्रें पत्रक काडून निशेधूय केलो ना. आयज हें भाई आड जालां, फाल्यां आनी कोणाय आडूय जावं येता. आयज आमी संघर्शाक भिवपाक लागल्यात काय कितें काय परतूनय आमच्या विचारां मदीं असंवेदनशीलताय आड येता. हीच काय ती वेगळी तरा. साहित्य अकादमीचेर बहिष्कार घालपाच्यो गजाली करप सोंपें पूण आमचे कोंकणी आड कोण तरी बरयता उलयता जाल्यार हे लोक वगी कित्याक रावतात. म्हणजे ह्या लोकांक कोंकणी ही भास म्हणून मेल्यार जाता पूण हांची लिपी मात उरूंक जाय हो कसलो तर्क. हाचे वयल्यान हांचे भाशे वयलें आनी पर्यायान लिपी वयलें प्रेम हें कितलें बेगडी आनी कितलें उखलाप हें तें कळटा. आयज आमी नवे घटक घडोवपी खुबशे शिक्षक
साहित्यीक विचारवंत आणि बुद्धिजीवी वर्गूच हातात बेडयो आणि तोंडाक कुलपा ठोकून मोने जावन रावल्यात व वर्गूच जर मोनो जालो जाल्यार कशें जातलें. एक काळ असलो वच बुद्धिजीवी विचारवंत लेखक शिक्षक रस्त्यार देऊन मार खावन आपली अस्मिताय पडटालो. आयज तो काळ उरूंक ना पूण निदान आतां त्यो हातांतल्यो बेडयो काडून शेवटून मारात. तोंडाक लायिल्ल्या कुलपांच्यो चाव्यो सोदात आनी तुमच्या तोंडाक मुक्त करात. एखादो पुरस्कार तुमकां व्हड करिना जाल्यार तुमच्या विचारांनी एखाद्या पुरस्काराक उंचाय फावो जाता हें तुमच्या सारक्या बुद्धिजीवीक सांगप म्हणल्यार हांवें ल्हान तोंडात मोठो घास घेवप जातलें. आमच्यो संवेदना दुयेंत पडल्यात, आयसीयूत पावल्यात जाल्यार आयज ह्या संवेदनाक व्हेंटिलेटर लावन प्राणवायू फुकपाची गरज उपरासल्या. संवेदना जितो जाल्या बगर आमकां फुडें वचपाक मेळचें ना. नाजाल्यार मुखार आमची अस्मिताय आनी आमचें अस्तित्व सोदपाकूच आमच्यो तकल्यो काबार जातल्यो. आतां आमची मुखावेली दिशा कितें ती पळोवया. फाटल्या दिसांनी घडिल्ल्या एकूण फाटभुंयेचेर अस्वस्थ जाल्ल्यान कांय समविचारी लोक अरविंद बाब भाटीकार हांच्या नेतृत्वा खाला 22 सप्टेंबर 2024 ह्या दिसा मडगांवांत एकठांय आयले. उदय बाब, साई मावजो, फादर आतायत, पांडुरंग बाब नाडकर्णी, शिवदास बाब, चेतन बाब आचार्य, अनंत बाब अग्नी, रत्नबालाबाई दिवकार, महादेव नायक, राजन बाब शेटये, दिनेश बाब मणेरकार, रमेश बाब कुमरपंत, स्नेहलता भाटीकर बाय, दामोदर बाब घाणेकार, शैलाबाई मावजो, पार्वतीबाई नाडकर्णी, बादालूबाई डायस आनी हेर लोकांनी एक संस्था घडोवपाचें थारायलें. ते संस्थेचें नांव दवरलां कोंकणी राखणदार. हे संस्थेचो निमंत्रक म्हणून ह्याच म्हालगड्यांनी म्हजी निवड केल्या. हे संस्थेचें मुखेल काम आसा ते सरकाराक राजभास कायदो चालीक लावपाक आदार करप, राजपत्र कोंकणींतल्यान काडपा संबंदान सरकाराक आदार करप, वर्तमानपत्रांनी येवपी सगळ्यो सरकारी जायराती कोंकणींतल्यान छापपा खातीर सरकाराक आनी पर्यायान वर्तमानपत्राक आदार करप, बशीवयले तकटे, शाळेंतले तकटे, ग्रामपंचायतींतले तकटे, नगरपालिकांतले तकटे, ग्रामपंचायतींतल्या आनी नगरपालिकांतल्या बसकांची इतिवृत्तां देवनागरी कोंकणींतल्यान बरोवपा खातीर गरज त्या सरकारी आनी निमसरकारी संस्थांक आनी खात्यांक आदार करप अशीं जायतीं कामां आसात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां कोंकणी पत्रां आयल्यार सरकार कोंकणींतल्यान जापो दितले म्हणून. पूण आमची तयारी आसा तर सरकाराक कोंकणींतल्यान पत्रां बरोवपाची. नाजाल्यार कोंकणी राखणदार हे संस्थे मार्फत लोकजागृती करून कोंकणींतल्यान पत्रां कशीं बरोवची ताचेर कार्यशाळा घेवं येता. कामां खूब आसात. ह्या संदर्भात सरकारान हात फुडें केला जाल्यार आमी कोंकणी राजभास चालीक लावपाक सरकाराक हात दिवया. काल सांजवेळा जाल्ल्या शासन आनी लोकप्रशासनात राजभाशेचें म्हत्व ह्या परिसंवादात हाचेर सविस्तर विचार जाला. तेच परी हे खातीर एक दबाव गट तयार करपाची गजालूय आयल्या. 22 सप्टेंबराकूच कोंकणी राखणदार ह्या नांवान एक गडगंज असो दबाव गट तयार जाला. परिसंवादात आयिल्ल्या सगळ्या प्रस्नाक जापो दिवपाक हो गट कार्यरत करपाचो आमचो हावेस आसा. कोंकणी राखणदार हे संस्थेचें काम मतदारसंघावार सुरू जालां. दर एका मतदारसंघात उण्यात उणे 10 लोक हे संस्थेक जोडचे अशी अपेक्षा आसा. चड आसल्यार कांयच लुकसाण ना, पूण ते चड करून कोंकणीचे निस्सीम भक्त आनी वावुरपी आसचे, चड करून तरणाटे आसचे. ते नदरेन आतां मेरेन 16 मतदारसंघांनी वावुरप्यांक जोडपाचें काम पुराय जालां. अजून 24 मतदारसंघ उरल्यात. वावुरप्यांनी स्वताक आपापल्या मतदारसंघांनी जोडून घेवचे. फुडल्या एका म्हयन्या भितर उरिल्ले 24 मतदारसंघ पुराय जातले अशी आस्त आसा. 40 मतदारसंघ म्हणल्यार उण्यात उणे 400 लोक ते मुळाव्या थरार एकठांय हाडप. त्या लोकांक मुळाव्या थरार एकठांय हाडप ही मोख आसा. मागीर आमचे कडेन घट्ट अशी 400 वावुरप्यांचे मनीसबळ तयार जातले. ही संस्था कसलेच तरेचो संघर्श करपाक घडोवंक ना, जाल्यार कोंकणीच्या वावराक आनी राजभास चालीक लावपाच्या सरकाराच्या यत्नाक हातभार लावपा खातीर घडयल्या. मुखावेल्या काळात कोंकणी अस्मिताय आनी कोंकणी मनशाचें अस्तित्व राखपा खातीर ही संस्था मुखावेली दिशा थारायतली. चलात, आमचें पयलें काम धर्माविरयत जातीविरयत घडिल्ले कोंकणी राखणदार ही संस्थे खाला एकठांय येवपाचें आसा. ही मुखावेली दिशा सफळ जावची अशी आस्त बाळगितां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं प्रकाश बाब. ताचो सिंगल एजेंडा आसा कोंकणी राखण दळ म्हणून. दॅट इज द ओनली मुखावेली दशा. आता चंद्रबाबू तुम्ही तुमचे मत म्हणा.